देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. हाचे पयलें वाचप धर्मदुताच्या इतिहासांतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. आमच्या गांवांत आमी स्पर्धा घडोवन हाडटा, स्पोर्ट्स डे म्हणून दवरता. तशेंच आमच्या स्कुलान आसता, आमच्या कॉलेजांनी आसता, आमच्या युनिवर्सिटीन आसता, आमच्या राज्यान आसता, आमच्या देशान आसता. आनी तशेंच ऑलिंपीक म्हणून, वर्ल्ड कप म्हणून जायते अशे टुर्नामेंट आख्ख्या संवसाराचे आसता. आनी जायते जाण खेळगडी तातूंत भाग घेतात. जे बरे आसतात ते जिखून येतात आनी जे बरे नान ते मातशे फाटल्यान उरतात. संवसारान सगळ्यान फास्ट धांवपी म्हणून अशे भुरगीं आसात. भुरग्यांनी 10 सेकंदाच्या भितर 100 मीटर धांवून दाखयलां. हुसेन बोल्ट म्हणटा तो जमायकाचो, ताणें 9.58 सेकंदान 100 मीटर कंप्लीट केल्या. अशे जायते जाण 10 सेकंदाच्या भितर कंप्लीट करतात. पूण सगल्यांक लिमीट आसता. हुसेन बोल्टाक आमी सांगलें, ताणें ताका धांवूंक लायलें आनी 7 सेकंदान 100 मीटर कंप्लीट कर म्हटलें जाल्यार ताचे कडल्यान तें घडयेक जावचें ना. तशेंच दुसऱ्यांक आपणाक जाता तितलेंच ते करतले. सगळें ताचे वचून सुबेज आनी करूंक जावचें ना, कित्याक सगल्यांक आमकां लिमीट आसता. जेजू पुनर्जीवन जालो, ताका आतां खंयचीच लिमीट उरलोली ना. पुनर्जीवन जावच्या आदीं ताका लिमीट आसली. तो सगळेंच आमचेच सारकें करूंक शकतालो. पूण आतां ताणें मरणाचेर जैत व्हेलां आनीक ताका खंयचीच लिमीट उरलोली ना. ताका काळ ना, ताका वेळ ना. खंयच्याय वेळार तो खंयच्याय जाग्यार आसूंक शकता, खंयच्याय काळान तो आसूंक शकता. ताका कांयच लिमीट ना. एकाच वेळार तो सगळ्या संवसाराक आसूं शकता. आमचे प्रार्थना जेन्ना आमी करता, आख्ख्या संवसाराचे लोक प्रार्थना करतात. सगल्यांची प्रार्थना तो आयकूंक शकता आनी सगल्यांक फावो ते परी जबाब दिवंक शकता. तो आमकां दिसनासतना सगळ्या जाग्यार येवंक शकता. आमी पळयता आयच्या वाचपान तो दारार मारिनासतना, दार बंद आसतना पासून दारांतल्यान भितर येवन शिसांक मेळटा. जायत्या शिसांक तो मेळत आसा ह्या दिसांनी, तांचो विस्वास वाडोवंक की खरोच आपूण पुनर्जीवन जाला. आनी तोच आपूण जो देवान पाठयतलो आसलो म्हूण सांगलोलें, तोच तो आपूण. जे आमच्या मुखेल यात्निकांनी आनीक जाणकारांनी जाणा जावंक जाय आसलें की हांवूच तो म्हणून, पूण तांच्यांनी आपणाक ओळखूंक ना. हांवूच तो जेजू देवान पाठयल्लो सोडवणदार आसतलो म्हूण तांकां खबर ना. कित्याक तांकां शास्त्रांत कितें बरयल्लां तें खबर आसा, पूण तांच्यांनी मानून घेवंक ना म्हजीं उतरां, कित्याक तांचें मन आनी काळीज तांच्यांनी बंद दवरलें. ताका लागून हांव कोण तो तांकां ओळखूंक पावलें ना. पूण तो आपलो शिसांक स्पश्ट सांगता. शास्त्रांनी बरयल्लें आसलें आनी प्रवाद्यांनी जें सांगलोलें आनी स्तोत्रांनी जें तुमकां मेळटा, सगळें म्हजे बद्दल तुमकां मेळटा. तेंच म्हजे बद्दल बरयल्लें. तोच तो येवपाचो आसा, तो हांवूच. आतां मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवन जाला आनी सगळे कडेन आपूण आसतलो. आमी मिसाचें बलिदान भेटयता. एकाच वेळार घडयेक आख्ख्या संवसाराक जायत्या जाग्यांचेर तें बलिदान आमी भेटयता. मिसाचें बलिदान. ह्या मिसाच्या जण एका बलिदानान जेजू हाजीर आसतलो आनीक हाजीर आसता. कित्याक तो आतां खंयसरूय आसूं शकता. तो देव म्हूण आमकां दाखयता पुनर्जीवनपणा वरवीं. आनी तो आमकां एक मागता, आमचें मन आनी काळीज, आमचें जिवीत बदलात म्हूण आमकां मागता. आमच्या पातकांची माफी देवा लागच्यान मागात म्हूण तो आमकां कळीत करता. आमी मागत जाल्यार तो आमच्या काळजान येवन आपली वस्ती करतलो. आमच्या कुटुंबांनी येवन तो आमकां रावतलो आनी आमकां मेळटलो. आमी वेता थंयसर तो आमच्या बरोबर आसूंक शकतलो, जरी तर आमी ताका इनवायट करून ताका येवकार दीत जाल्यार.
मोगाळ भाव भयणांनो, जशें तो आपल्या शिसांक सांगता, आमच्या सगळ्या पाटलावदारांक सांगता, आपल्याक आपोयात आनी तो आमच्या काळजान येतलो. जिवीत बदलात आनी मन बदलात आनीक पातकांचें वखसणें मागात. मागुया मोगाळ भाव भयणांनो. आमेन. म्हजे बरोबर तुम्ही देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.